अखिल गोय फोटोग्राफर आणि व्हिडिओग्राफर संस्थेन GSIDCच्या जोडपालवान फोटोग्राफी सर्त आयोजित करपाचो निर्णय घेतला। मिडियाच्या माध्यमातून आमचे सगळे फोटोग्राफर जे गोंयान काम करतात सगळ्यांक आव्हान करता की ह्या संधीचो लाभ घेवपाचो, ह्या कॉम्पिटिशनाचो लाभ घेवचो की प्रायज मनी खूब आसा। 25,000 फर्स्ट प्राइज आसा, 20,000 सेकंड प्राइज, 15,000 थर्ड आनी कॉन्सोलेशन प्राइजीस आसा। हेजो लाभ घेवन आपले टॅलंट दाखोवपाचें। हे प्राइज डिस्ट्रिब्युशन हे जातलें 20 तारखेक। तो 20 तारखेक आमचो ऑल गोवा फोटोग्राफर्स एसोसिएशनाचो फाउंडर्स डे आसा। त्या निमतान हे आमी प्राइज डिस्ट्रिब्युशन दवरलेलें आसा, तेन्ना सगळ्यांनी हाजीर रावचें। तशेंच तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या उदरगतीची म्हायती ह्या वेळार पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी दिल्या। अर्डेस्को खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। चवथीच्या दिसांनी आमी पयलो पायर आमी वयर चडयलो पुलाचो डॅक स्लॅब आनी आतां गॅन्ट्री क्रेन ताजे वयर चडोवपाचें काम चालू आसा। भितर बरोबरी गॅन्ट्री क्रेन पुलाचे सेगमेंट बरे तरेन धारगळ यार्डान तयार जायत आसा आनी एकदां गॅन्ट्री क्रेन एंड ऑफ दीस मंथ जेन्ना कंप्लीट जातली तेन्ना पुलाचे सेगमेंट्स वयर चडोवपाचें काम चालू जातलें। केन्ना ती आतां? एंड ऑफ दीस मंथ वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट दॅट गॅन्ट्री क्रेन इरेक्शन। जी ऑरेंज तुमकां जे दिसता पळय वयर रेड लॉन्चिंग गर्डर्स, जे कॉल्ड एज लॉन्चिंग गर्डर्स, गॅन्ट्री क्रेन फुडल्या म्हयन्याक म्हटलं फुडल्या म्हयन्याक ताजें इरेक्शन चालू जातलें। आतां एक डॅक स्लॅब जो दवरला ताजे बाकीचे टप्प्या टप्प्यान येतले। आमचे उदकांतले खांबे बी एक कंप्लीट जावपाक पावला आनी दुसरो जोरांत वयर येता। तिसरो आनी चवथ्याचें पायलिंग कंप्लीट जालां। सावथ सायड जी मेर्शे सायड आसा थंय आमी पायलिंग ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट केलां।